प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची पयली चीट 26 ते 38 पर्यंत 26 to 38. आनी आमी आतां पयलें देवाचें उतर आयकोया आनी ताजे उपरांत त्या उतराचेर आमी नियाल करुया. जेजूच्या जल्माची वीसबी. एलिझाबेथाच्या गर्भेसपणाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलेयांतल्या एका नगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एक सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. ते दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोड अपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा. हे ताचे उतर आयकून ती एकदम गाबुरली आनी हे नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मारये, तूं देवाचे अपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितेली आनी जेजू हें नांव ताका दितेली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी भोव व्हडत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जोम दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन पुतार पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबावला आनी वांच ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिच्या सोरशिल्लो कड सरलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी कितें आयकता? वो दूत गाब्रिएल मोरये कडेन येता आनी तो तिका ही बरी खबर दिता. पूण भाव भयणीनो, तिचें काजार आजून जावंक नासलें. तिजो फकत तिजो संबंद जुजेशी आजून घरा कडेन जावन नासलो. आनी हो आतां देवदूत येता आनी तिका सांगता, तूं गोरबेज जातली आनी एकल्या पुताक तूं जल्म दितली आनी ताचें नांव तूं जेजू म्हूण दवरतली. आनी भाव भयणीनो, आमच्या घरा कडेन आयज एक दूत येत जाल्या, गाब्रिएल येत जाल्या आनी तो तुज्या चलयेक सांगीत जाल्या, तूं जाणा गोरबेज जातली आनी तूं काजार जावन आसतना एका पुताक तूं जल्म दितली. आमी पांय माय कितें करतली आमच्या भुरग्यांक? आमच्या चलयेक कितें म्हणटलें? ती कितें म्हणटा ती खरेंच आमी तें आयकतले? लोक कितें म्हणटलो? लोक म्हणटलीं पिश्टी फकाणां करतात. आनी मोरी ही खबर येता कित्याक देवान तिका एका तिजो संबंद देवाशी घट हाडलो. ती खरेंच मागणें करताली, ती खरेंच देवाचें उतर वाचताली आनी खरेंच पवित्र आत्म्यान तिका तयार केल्ली. आनी जेन्ना तिका तिचे कडेन देवाची खबर येता गाब्रिएला वरवीं, ती कितें म्हणटा? ती म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. पोतून वाचता, जेन्ना हो दूत गाब्रिएल तिचे कडेन येता आनी तिका कितें सांगता? तिका म्हणटा, देवाच्या जायना म्हणलेलें कांयच ना आनी तूं गोरबेज जातली. मनशांची संबंद दवरिनासतना, कित्याक भाव भयणीनो, हें जें आदामाचें पातक जें आमकां मेवता आमी जल्म जाताना, तें पातक खंय वता?
तें एका दादल्या वरवीं वता. रोमकाराक जेन्ना बावलो चीट बरयता तो म्हणटा जें पातक आमचे भितर येता तें दादल्या वरवीं येता. जेन्ना हो संबंद बायलेचो आनी दादल्याचो संबंद जाता काजारा वरवीं, जेन्ना ही बायल एक भुरग्याक हाडटा ह्या संवसारांत, तेन्ना तें बीं जें आसा एका दादल्यान, त्या दादल्या वरवीं आदांचें जें पातक आसलें तें मनशा मदें वता. पूण देवाक नाका की आपल्या पुताक तें पातक जाल्लें, आनी तो पवित्र आत्म्या उदेशी मोरयेक जेजूक भितर आपल्या कुसव्यान भितर सरूंक दिता. आनी दादल्याची कोण संबंद नासतना, आनी जेन्ना मोरी हें खबर आयकता ती कितें म्हणटा, ही आसा हांव सोरेसपाची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. ती कितें म्हणटा गाब्रियलाक, देवाक कितें म्हणटा, जावं म्हाका तुज्या उतरा प्रमाणे, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. देवाचें उतर जावन आसा देवाची शक्ती, देवाचें उतर जावन आसा देवाचो जीव, देवाचें उतर जावन आसा देवाची पदवी, देवाचें उतर जावन आसा देवाचो हुकूम. सगळें जें बरें देवाचें आमकां फावो जाता तें जाता ताच्या उतरा वरवीं. आनी जेन्ना मोरी देवाचें उतर आयकता, जें गाब्रियल तिका सांगता, जें सोरेस्पोरान तिका गाब्रियलाक ह्या संवसारांत धाडून तें उतर दिलां तिका, ती कितें चड प्रश्न विचारना, एकूच प्रश्न विचारता. ती म्हणटा म्हजो संबंद दादल्याशी ना. आनी तेन्ना देवदूत तिका सांगता, तूं कशी गर्भीत जातली, तूं कशी गर्भीत जातली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी भोव व्हडतो देवाचो शक्ती तुजेर सावळी घालतली. आनी ह्याच खातीर तूं जोम दिवची आसा त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सोरेस्पोर नांव दितलो. आनी भाव भयणीनो तिका आनीक फुडें सांगता आनी पळय म्हणटा, तुज्या सोयऱ्या एलिझेबेथीन उतार पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांसती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्यान आसा. तिका सांगता, तुका कसलो दुबाव आहा जाल्यार एलिझाबेथाक पळय, ती 6व्या म्हयन्यान जेन्ना ती जाणटे पिरायेचेर आहा, ती आतां एका भुरग्याक जोन दिवपाक. आनी कोण तो भुरगो, जॉन बातिस्ट. आनी भाव भयण तो म्हणटा कित्याक देवाक जायना म्हणलेलें कांयच ना. आनी हें सगळें आयकून मोरी कितें म्हणटा आज बोडव्याक, जेजू कितें म्हणटा देवाक, जेजू कितें म्हणटा सोरेस्पोराक, हांव जावन आसा तुजी चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी भाव भयणीनो आयज आमी जेन्ना हें फेस्त कोत्ता, मोरयेचें फेस्त कोत्ता, आमची चोत्राय खूब वस्तूचेर वता, पूण एकूच चोत्राय आमची उरोनी मोरये भाशेन. हें जें मागणें जें मोरयेन केलें, जावं न्ही आमचें मागणें, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आमकां खूब शर्मा आयकूंक मेवतले, आयज खूब वस्तू आयकूंक मेवतल्यो, पूण आमी फकत एकूच दवरया आमची चोत्राय त्या उतराचेर, देवाच्या उतराचेर. जेन्ना ती काना गॅलिली आसली, थंयसर सोरोन आसलो एका काजाराक, आनी जेन्ना मोरी येता ती सगल्यांक म्हणटा, जेजू कडेन येता आनी सांगता, जेजू तांकां सोरोन, तो म्हणटा म्हजें कितें पडलां, पूण ती सगल्यांक सांगता, तो कितें सांगता तें करात, ताज्या उतरा प्रमाणे करात. ती सदांच सगल्यांक जेजूक दाखयता, जेजूचें उतर म्हूण तिका दाखयता. ते आमी खूब मनोमान कोत्ता मोरयेक, पूण मोरी सदांच जेजू कडेन आपलें बोट दाखयता. सदांच ती म्हणटा, तूं म्हज्या पुताक पळयात. आनी आयज देवाचें उतर आमकां सांगता, मोरये भाशेन हें मागणें जावनी आमचें, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे, जावं म्हज्या सवें देवाच्या उतरा प्रमाणे. आनी हें मागणें आमी करीत जाल्यार, आनी हें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीन, आमचो जीव चलत जाल्यार, आमचें सगळें दिसपट्टें जिवीत, तेन्ना आमकां सगळें देवाचें बरें फावो जातलें. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन फाल्यां उलोवपाक हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस.